निकाल जाहीर झाला तितून प्रियोळ मतदारसंघातल्यान विद्यमान खासदार जे आमचे आसा श्रीपाद भाऊ हांकां भरघोस अशी लीड मेळिल्ली आसा. सो प्रियोळान एका टायमार एमजीचे आमदार आशिल्ले, सो तेंचे म्हणणे तेणी पुढाकार घेवन प्रचार केला. सो हेजें श्रेय तुमी कोणाक दिता? म्हणजे सगळे श्रेय जे आसा ते सारखे म्हणजे कार्यकर्ते जे आसात तांकां सगळे श्रेय वता. कारण तांणी जो दीस रात कार्यकर्त्यांनी काम फक्त निवडणुकीक म्हाका दिसता आदरणीयांचो श्रीपाद इतले टक्केचे पयलीं सगळ्यांत गोंयचे जर खंयच्या मतदारसंघात भितर दिशा जर काम आणि कितली मतं पडली कितली मतं पडना हेजो सगळो अहवाल जो आसा तो पक्षश्रेष्ठी आमचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद कानवडे आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी इतलेंच म्हणटलो की श्रीपाद भाऊचे हांव मनापासून अभिनंदन करता. हो सगळ्यांचो कोण कितें उलयता कोण तेगे कितें उलयता हांव ताजेर भाश्य करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटलो क्रेडिट ऑल द हार्डकोर वर्कर्स ईच एंड एवरी एफर्ट्स फॉर गेनिंग दीस सो मच बिगर. आरजी पार्टी जी आसा ती फाटल्या विधानसभा निवडणुकीत तांचो तितलो प्रभाव प्रियोळान दिसूंक नाशिल्लो. पूण लोकसभा निवडणुकीत ज्या जाग्यार 20 मतदारसंघ आसा अशा वेळार प्रियोळांतल्यान तांकां जवळ जवळ 4000 मतां पडली. सो ह्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? लोकशाही आसा. लोकशाहीक प्रत्येक पक्ष जो आसा तो पक्ष रिंगणात उतरलेलो आसा आनी मतदारांचो तो अधिकार जो आसा आनी त्या मतदारांनी आपले मत व्यक्त केलें आनी वेलकम करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी मुखार जो वाटचाल ती आमी चलपाची गरज आसा. तातूंत आमी बोध घेवपाची गरज. दुसरी गोश्ट ही म्हजी राखीशी आहा निवडणूक ही लोकसभेची निवडणूक जावन आसा. लोकसभेत निवडणुकीक प्रत्येकाक जो फुडार जो आसा तो क्युरियोसिटी जो आसा क्युरियोसिटी व्यक्त केल्ली आसा. हें हांगाच न्ही, हें संपूर्ण देशभरान भितर जाल्लें आसा. देशभरान भितर तो निकाल लागिल्लो आसा ताच्या नंतर कळोन येता. आनी प्रिय मतदारसंघाचो विचार करीत जाल्यार मतदान जें आसा जर आमी तो फाटलो जो आमी तो इतिहास जर पळयलो तो इतिहासाची तशी पाश्वती तशीच आसा. ओन्ली फरक हांगसरल्यान खंय गेल्लें आहा.